नमस्कार. योकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंया भायर आशिल्ल्या गोंयकार विद्यार्थ्यांक परत हाडपा खातीर यत्न. मुख्यमंत्री म्हणटा विदेशात कामाक आशिल्ले परत येवंक शकतात. तारवटींचो विशय लागतात तडीक. पालिका महापालिका वाठारांतली निवासी बाजार संकुलांतली नोंदणीकृत दुकानां उक्ती. 50% वर्कफोर्स सोशल डिस्टन्सिंग सक्ती. मात मॉलां सलून स्पा जिम थिएटरां बंदूच. लॉकडाऊनात दर्यादेग वाठारांतली रातच्यो रानांनी पार्ट्यो. हरमला राती फॉरेनरांची पार्टी लोकांनी केली एक्सपोज. रेंट बायक बंद. मात बीच बेल्टात टुरिस्टांक गोंयकारांच्यो गाडयो. बाडावले चलयेचो खून. 24 वर्सांचे जेनिफराक गळो ओंदून मारले. खुनी मेलबर्न रोटरीज कोलवा पुलिसांक शरण. सुत्रां सांगतात दोगांचे चलताले रिलेशनांतल्यान खून. ब्लड बँको येता ल्हव ल्हव जाग्यार. रक्तदात्यांचो रिस्पॉन्स वाडटा. बांबोळे जीएमसीत ब्लड डोनेशन कॅम्पाक रक्तदात्यांचो बरो प्रतिसाद. कॅम्पाची मुजत वाडयली. आनी शिरगांवच्यो सिमो बंद. जात्रेक येवपी भाविकां खातीर निर्णय. जात्रेचे दीस सोपसर कडक पुलीस बंदोबस्त. घराच पुजा करात, घरच्यांनूच नमस्कार करात म्हूण देवस्थान समितीचो उलो. गोंया भायर आशिल्ल्या गोंयकार विद्यार्थ्यांक परत हाडपा विशीं सरकार विचार करता. विद्यार्थ्यांनी स्वताच्या खर्चान गोंयच्या शिमांचेर पावचे. थंय तांची भलायकी तपासून तांकां खंय क्वॉरंटायन करपाचे ते थारायतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. विदेशात कामाक आशिल्ले गोंयकारूय जाय जाल्यार येवंक शकतात. तारवटींचो विशय तडीक लागता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आनी एडिशनल आमी 1000 थर्मल गन परचेस केली, जी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी बी ही आमकां थर्मल गन्स आमी वापरतले. दुसरें रिगार्डिंग द सी फेरर्स, कालचे जे 66 क्रूज फ्रॉम द मारिला डिस्कवरी हे मुंबय पोर्टाचेर देवले. मुंबय पोर्टाचेर तांच्यो सगळ्यांच्यो टेस्ट नेगेटीव आयल्यो. ताज्या उपरांत तांकां कदाचित फाल्यां सकाळीं तांकां थंयच्यान गोंयांत हाडले वयतले. द सेम थिंग कर्निका आनी आंग्रिया हाजेय बी क्रूज जे आसा हांच्योय टेस्ट करपाक आयल्यो. हांच्योय टेस्ट सगळ्यांच्यो मुंबय नेगेटीव आयल्या. तांचो प्रोटोकॉल जो आसा हो आमचे सेक्रेटरी PS रेड्डी, कॅप्टन ऑफ पोर्टचे सेक्रेटरी जे आसा हे फॉलो करता आनी ते ताज्या उपरांत तांचो गोंयांत येवपाचो कार्यक्रम ठरतलो. अजुनूय फॉरेनर्स वचत आसा. आतां पर्यंत 5933 फॉरेनर्स टील डेट विथ 30 स्पेशल फ्लायट्स हे गोवा एअरपोर्टा वयल्यान गेल्ले आसा. कंपल्सरी पब्लीक प्लेसीन येता आसतना फेस कवर किंवा मास्क हो कंपल्सरी आसचो हाजी रिक्वेस्ट आसा. ना जाल्यार सगळ्या जाणांक फायन ही घातली वयतली. आमचे फॉरेन कंट्रीत आसलेले स्टुडंट आसात, फॉरेन कंट्रीन आसलेले आमचे जॉब करपी लोक आसतले, जेंकां येयन दिसता किंवा येवपाक तांकां थंयसर प्रॉब्लेम जाता आसत, तांकां येवपाक जाय आसत जाल्यार त्यांच्या संदर्भात हांवें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी होम मिनिस्टर ह्या दोगांयकूय हांवें ह्या संदर्भातलें पत्र बरयलां आनी ताजीय बी SOP जी आसा ही जाता तितके बेगीन फायनलायज करची, जेणे करून आमचे इंडियन्स हे फॉरेन कंट्रीन आसा हे इंडियन्स जाता तितके बेगीन येवपाक जेंकां येवन दिसता तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें अशें म्हाका दिसता. जे स्टुडंट विशेश करून गोवा नेटीव स्टुडंट हे अदर स्टेटींनी आसा तांच्यांनी आमच्या कलेक्टरा कडेन परमिशन मागपाक कांय हरकत ना. विशेश करून जे स्टुडंट अडकल्ले आसा तांच्यांनी कलेक्टरां कडेन परमिशन मागपाक सुरू करचें. ते केस टू केस बेसिसचेर आमी तांकां परमिशनूय दितले. तांकां एक दीस दवरून तांची पयली टेस्ट गोंयांत एंट्री जाल्या उपरांत तांकां गव्हर्मेंट इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन सेंटरान दवरतले. तांची कोवीड टेस्ट करून घेतले आनी कोवीड टेस्ट करून घेतल्या उपरांतूच तांकां घरा धाडपाचें काय तांकां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान दवरपाचें हें आमी डिसायड करतले. त्या खातीर वेगवेगळ्या जाग्याचेर अडकल्लेल्या सगळ्या स्टुडंट्सांनी हाजी तत्राय घेवची आनी ऑनलायन थंयच्यान आमच्या कलेक्टराक एप्लाय करचें. ज्या स्टेटीन आसा त्या कलेक्टराक एप्लाय करचें आनी आपल्या पर्सनल ट्रान्सपोर्टान आमच्या एंट्री पॉयंटा पर्यंत येत सुद्दां आसत
जाल्यार तांकां आमी क्वॉरंटायन सेंटरान दवरून तांची टेस्ट करपाचें ठरयलां आनी ताज्या उपरांतूच तांचेर तो खंयच्यान येयला हें डिसायड जाल्या उपरांतूच फुडें तांकां तांच्या घरा होम क्वॉरंटायन करपाचें काय ना हें ठरयलें वयतलें. मरेला डिस्कवरी वेल्या टारवटींक बेगीन हालयात म्हूण सी फेरस संघटना मागता. सो तेंक तरी आयडिया ना काय जाल्यार दे शूड डिस्कवरी मारेला भशेन 3 दीस जाले भुरगे हॉटेलान आहाय थिंग तांकां इन्फेक्शन जावपाक शकता. सो सगळें इतू बरें केलोलें काम फटाफट ऑर्डर हाडलेले ते एक दिसा भितर काबार जावपाक शकता. रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट बिफोर द सिच्युएशन गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल कायंडली डू टेक इमिडिएट स्टेप्स एंड डोंट वेट फॉर May 3rd. मजगती सी फेररांची फॅमिली आयुष मंत्री भाऊ कडेन आदार मागपाक गेली. फुडल्या सप्तकांत केंद्राचो प्लान कळटलो म्हूण भाऊची जाप. इंडियाचे एअरपोर्ट जेन्ना उगडे जातले तेन्नाच हो प्लान फुडें वतलो. त्यामुळे म्हटलं तांकां की कितें आमचो प्लॅनिंग आहा फुडले विका आमकां कळटलो. हांव तुमकां फुडले विका कळयता म्हणून. सादारण ते जर फुडली सगळी वेवस्था म्हणजे सोडून हाडले म्हणून जायना आणि त्यामुळे तांची हांगसरली क्वॉरंटायन इतर सगळी वेवस्था आमच्या इंडियन गव्हर्मेंटाक करची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महापालिका, नगरपालिका तशेंच निवासी आनी बाजार संकुलांतली नोंदणीकृत दुकानां उक्ती करूंक केंद्राचो बावटो. दुकानांनी 50% कामगार तशेंच मास्क, सोशल डिस्टन्सिंगाच्यो खर अटी, मल्टी ब्रँड आनी सिंगल ब्रँड मॉल बनून उरतले. राती उसरां घर मंत्रालयान आदेश काढलो. जिम, थिएटरां, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्लर, सलून, स्पा, रेस्टोरेंट असले सर्व्हिस प्रोवाइडर बंदूच. कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है सिवाय शॉपिंग मॉल्स के. शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं वहाँ पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं. बार आनी रेस्टोरंट, जिम, थिएटरां, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्लर, सलून, स्पा, रेस्टोरेंट असले सर्विस प्रोवाइडर बंदूच. वे सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य हैं. राज्य सरकार इन आदेशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, इनमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको डाइल्यूट नहीं कर सकती, पर अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार उनको और स्ट्रिक्ट या सख्ती से पालन कर सकती है. जो शॉप्स आइटम्स बेच रही हैं वो शॉप्स तो खुली रह सकती हैं, लेकिन अगर वो शॉप सर्विसेज प्रदान कर रही हैं जैसे हेयर कटिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट या स्पा वगैरह, उनको अभी खोलने की अनुमति नहीं है. मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी मार्केटान आसलेली शॉप किंवा शॉपिंग मॉल्स हे ओपन जावचे ना. रुरल आनी अर्बन एरियेंतली फक्त शॉपां ओके आनी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सान सकयल आसलेली शॉपां मार्केट एरिया सोडून हीच फक्त चालू उरतली. It is clarified that the sale of e-commerce companies will continue to be permitted for essential goods only. E-commerce facilities ही फक्त essential goods खातीरच आसा. ओके ते जालें. ताज्या उपरांत लिकर शॉप आनी लिकर रिलेटेड आयटम्स हे सगळे बंद आसा आनी ते बंदच उरतले. म्हणजे होलसेलर आसत किंवा रिटेलर आसत हे सगळे बंद उरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकडावनातूय उपद्रवी फॉरेनरांच्यो रातच्यो रान आनी पार्ट्यो. हरमला राती फॉरेनरांची पार्टी थळाव्यांनी एक्सपोज केली. पार्टीक फॉरेनरांची यो वच पळोवन लोकांनी पुलिसांक सांगलें. पुलीस आनी थळाव्या रानात तांकां सोदूंक गेल्ले कडेन 1-2 फॉरेनर हाताक लागले, बाकीचे फुज्यो. गाडयो सांपडल्यो त्यो गोंयकारांच्योच. कोरोनाचे लॉकडावनात गोंयकार घरांनी, फॉरेनरांच्यो पार्ट्यो, लोक फुर्योज. सबंद जगात कोरोनाचो हाहाकार. गोंयकारूय जिवाचे भयान लॉकडावन पाळीत आपापल्या घरांनी. मात गोंयांतले उपद्रवी ट्युरिस्ट सुदारपाचें नांव घेनात. शुक्रारा हरमला रातची रानात खंय ट्युरिस्टांची पार्टी रंगली. पार्सेकर हायर सेकंडरी त्याच्या फाटल्यान फॉरेनरांच्या गाडये वयताना काही भुरग्यांक दिसले. साधारण 5:30 सुमार भुरगे जेन्ना जॉगिंग वयता तांकां वयर वयताना गाडये दिसले. त्यामुळे तांच्यांनी विचारले खंय वयतात का, तर ते म्हणून आमची पार्टी आसा म्हणपाक लागले. आमी हांगा पार्टेक गेल्यात. पार्टेक गेल्यान भुरगे मातशे आयल्यार आमी सगळे घरान बसल्यान हे पार्टी कशें करता म्हणून पुलिसांक
सोमतच त्यांच्यानी पुलिसांक फोन केलो आणि पुलीस घटनास्थळार पावले. जाल्यार इन द मीन टायम ते बरेच जंगलान गाडी दवरून बरेच चलत गेल्ले 4-5 किलोमिटर आणि ते पर्यंत 7 जाल्ली, काळोख जाल्लो. त्यामुळे एक दोग जाण आमकां मेळ्ळे, एक कपल आणि एक दुसरो फॉरेनर. तांकांय विचारले बाबा खंय वयतात तुमी? ना आमी जंगलात वयतात, पार्टी आसा. तर तांकां विचारलें खंय पार्टी आहा? जाल्यार ती म्हणलें ना आमी सांगना खंय ती आणि आमकांय खबर ना म्हणपाक लागले फुडें गेले. आनी कारण ज्या वेळी तेंच्यांनी कॉप्स पळयले, पुलिसांक पळयले आणि लोकांक पळयलें ना आमी हांगाच बसपाक गेलो अशें तशें करपाक लागले. टुरिस्टांचो रानात पार्टीचो बेत थळाव्यांनी पुलिसांक कळयलो. पुलिसांनी थळावे रानात सोदपाक येतात म्हूण कळटना टुरिस्टांच्यो रानातूच फुजियो. पुलिसांची आणि थळाव्यांची फाट जातनाच टुरिस्टांनी पार्टी केलीच. पार्टी आटपून शेनवारा सकाळ फुडें टुरिस्ट रानांतल्यान सकल. पुलिसांनी खूब प्रयत्न केलो तांकां राती 9-10 तासात सोदपाचो, पूण ते मेळांक ना हातीक. पूण दुसरे दिसा सकाळी परत ते वयरसून खंय तरीसून देंवताना लोकांनी पळयले तांकां. लास्ट शेवट पुलीस म्हणून ते आमचे मनीस आसात ते रात दीस बाबडी सेवा करता. पूण आनी खंयच्या तरी सोर्सासून ह्या अशा गोश्टींचेर बंदी घालपाची अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करता. कोरोना लॉकडाऊनात रेंट बाईक बंद. मात पयशाक आशिल्ले कांय गोंयकार हे टुरिस्टांक आयतेच सांपडल्यात. तांच्यो प्रायव्हेट मोटरसायकली घेवन टुरिस्ट वर्रात गोंय भोंवतात. फॉरेनरां कडेन सगळ्यां कडेन प्रायव्हेट व्हेकल्स आसात. म्हाका इतलें दिसता की आमचे जे कोणा म्हजे कडेन फॉरेनर रावता जाल्यार म्हाजी जबाबदारी आसा की ताका समजाप की तूं भायर सरव नाका म्हणून. आनी लोक हे आपली टुरिस्ट व्हेकल तांकां प्रायव्हेट व्हेकल जाल्यार प्रायव्हेट व्हेकलान ते आज सगळ्याक भोंवतात. ज्यावेळी आमी 2-3 फॉरेनरांक हाडले तांकां विचारलें की तुमी खंय वयतात? तर आमी जंगलान वयतात. तेंच्यांनी कितें तरी शब्द यूज केलो तो हांव शब्द यूज करना. पूण अशा तरेन खंय तरी वॉट्सॅपाचेर एकामेकाक फोटो मॅसेज करून ते रातचे पार्टे करतात. त्यामुळे म्हाका दिसता ज्यांच्या कडेन फॉरेनर रावतात तेंच्यांनी आपल्या फॉरेनराक समजोवपाची सांगपाची गरज आसा की तूं घरासून भायर सरा नाका जो पर्यंत हो कोरोना व्हायरस कंप्लीट बरो जायना तो पर्यंत. एके वाटेन कोरोनाच्या लॉकडाऊनात गोयचे पुलीस नाकाबंदीक आणि राज्यांच्यो बॉर्डरी सेफ दवरपाक व्यस्त. मात भितरले भितर लॉकडाऊनातूय हे असले टुरिस्टांचो उपद्रव आणि तांकां बेजबाबदार गोंयकारांची साथ. दर्यावेळ वाठारांनी चलपी हे प्रकार बंद जाले ना जाल्यार मात परिस्थिती हाताभायर. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. बाणावले 24 वर्सांचे चलयेचो खून. जेनिफर गॉन्साल्वीस म्हणटा ते चलयेक मारली. मेलबर्न रॉड्रिक्स खून करून कोलवा पुलिसांक शरण आयलो. दोगांचे खंय चलताले. शुक्रारा सकाळीं मेलबर्ना बरोबर घरांतल्यान भायर सरिल्ले जेनिफराचो सांजमेरेन पत्तो ना म्हूण घरच्यांक हुस्को. निमणे राती 9 तो पुलिसांक शरण आयलो. बानियनान गळो ओंदून खून केला म्हूण कबुली. जिवेशी मारप आनी त्या मनशाक नाच करप आनी दुसरें म्हाका समजना म्हणटा ते जे मनशाचो तूं काल पर्यंत मोग करतालो त्या मनशाक तूं मारता कसो. आनी दुसरें म्हणल्यार बायलेक फ्रिडम ना म्हाका तूं नाका म्हणपाचो. हो फ्रिडम आमी सगळो काडून दादल्या कडेन दिला की हांव ना म्हणलें की तूं म्हाका मार म्हणून. म्हाका नाका जाल्यार हांव नाका म्हणटली न्ही. हे पळय फ्रिडम आमी उलयतात तो कितें वाऱ्या वयलो फ्रिडम. प्रत्येक बायलेक फ्रिडम आसा येस नो म्हणपाचो. आनीक तितलेंच हेणे डिग्निटी रिस्पेक्ट करपाक आमी आमच्या चल्यांक शिकोवपाक जाय. दुसरें म्हणजे किलिंग समबडी एंडिंग अ लायफ इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रायम. एंड हाऊ कॅन एनी यंग मॅन डू दिस? And this is happening once too often in Goa. I think we all as society आमी उठून बसपाक जाय आनी हाचेर विचार सुरू जावपाक जाय हे गोंयांत कित्याक जाता. आमी बायलांचो एकवट म्हणून निशेध करतात. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. ब्लड बँको ल्हव जाग्यार येतात. ब्लड बँकांनी रगत घोळपाक लागले. लॉकडाऊनात ब्लड बँकांनी रक्ताची शॉर्टेज म्हणून प्रुडंटान इश्यू लावन धरिल्लो. ताका सामाजीक संस्थांचो रिस्पॉन्स. रक्तदाते फुडें येवंक लागले. म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलांत खंय सध्या रक्ताची शॉर्टेज ना. जीएमसीत रक्तदात्यांचो प्रतिसाद पळोवन ब्लड कॅम्प आयतार मेरेन वाडयला.
आमचे कडेन न्ही सद्दां स्टॉक आसा जावं तितलो आनी लोक येवन आमकां डोनेट करता. डोनर येता, आमी सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करता. डोनर येता तेन्ना आमी तेंच्या हातीर स्टेलियम घालता. ते सगळे मास्क बी बांदून येयल्ले आसतात आनी आमी तांकां भितर घेता. सगळे टेस्टींग हें करता. डॉक्टर चॅक करता तांकां हिमोग्लोबीन आनी सगळें चॅक करता आमी BP बी आनी नॉर्मल आसा जाल्यार आमी तांकां ब्लीड करता. सगळें आमी जे हें आसता सोशल डिस्टन्सींग आनी सगळें फॉलो करून सगळें आमी ब्लड घेता. जाय तितलें आसा शॉर्टेज अशें ना आनी रेगुलरली डोनर येवन आमकां ब्लड दितात. जशें सोशल ऑर्गनायझेशन आसा कॅम्प हें करतात तशें आमकां मेळटा ब्लड. GMCत रक्तदान शिबिराक रक्तदात्यांचो बरो प्रतिसाद. फॅमिली रुट्सान शिबीर आयतार मेरेन वाडयले. आयज आमचो सध्या 14वो ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू आसा GMC ब्लड बँकेन. ओके, आनी आमकां खबर आसा एक कोविड-19 सिच्युएशन सध्या टफ चल्ला ऑल ओवर द वर्ल्ड. पण गोंयांनी पळयत जाल्यार आमकां ब्लड बँकेन ब्लडाची सध्या शॉर्टेज आसा. ताका लागून आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला. पण आयज 25 तारीख, सो आमचो कॅम्प फाल्यां सुद्दां एक्सटेंड जातलो 26 तारखेक. फाल्यां आयतार हांव लोकांक अपील करता की कोणाक ब्लड डोनेशन करपाची इच्छा आसा ताणें येवन फाल्यां ब्लड बँकेक डोनेट करचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकडावन वाडयिल्ल्यान अन्न पाण्याक त्रासात पडिल्ल्या कालेच्या सुमार 350 लोकांच्या फामिलींक वेळ प्रसंगाक फोमेंतो ग्रुपाचो आदार. थळावे पंचायतीन फोमेंतो कडेन आदार मागिल्लो. फोमेंतो ग्रुपान जबाबदारी घेवन कालेच्या फामिली मेरेन भुसारी सामान पावयलें. पंचायतीन फोमेंतोचे उपकार मानले. आणि स्पेशली काले पंचायत समज धरतले जाल्यार डे फर्स्ट साकून आमी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आमकां सांगलें की लॉकडावन अशे पद्दतीन करपाक जाय की खंयच्याच मनशाक भायर सरपाक जायना. डोर टू डोर सगळ्यांक ग्रोसरी म्हणा जे कितें लागता ते अत्यावश्यक वस्तू ज्यो आसा त्यो घर पर्यंत पावय म्हणटकीर आमी स्पेशली इन काले पंचायत आमी 100% लॉकडावन केलें आनी आमी प्रत्येक घराक कडधान्य म्हणा भाजी म्हणा हें सगळें पावोवपाचो प्रयत्न केलो. तेजे भायर गोश्ट अशी आसलेली की जे थोड्या लोकांक घरा वचपाक मेळना ते सोड लोकां कडेन सादारण 1.5-2 म्हयने जाले की परिस्थिती अशी आसा की लोकां कडेन पयशे ना. आनी अशी परिस्थिती फोमेंतो सारक्या कंपनीन जर अशें आमचे पंचायतीक म्हाका दिसता सादारण जे 350 400 फॅमिलीक ते आयज हेल्प करतात की ग्रोसरीच्या रुपान. कारण खूब लोक गरीब आनी काले पंचायत समज धरतलो जाल्यार मागासलेले गांव आसा काले पंचायत आनी मायनींग कंपनी अशी भरपूर आसा. वाय ओन्ली फोमेंतो कंपनी. हांव मुद्दम करून कंपनीक एप्रिशिएट करता. हांवें एक लेटर केलें पंचायतीक थ्रू की आमचो गांव असो मागासलेलो आसा आनी मायनींग बंद नासलेले कारणान आनी डेफिनेटली 100% काले पंचायताची डिपेंड मायनिंगाचेर आसलेली. हांवें एक लेटर केलें फोमेंतो कंपनी, सेजा कंपनीक आनी चौगले कंपनीक आनी तितूय भितर हांव परत एकदां थँक्स म्हणटा की आमच्या उतराक मान दिवन फोमेंतो कंपनी आज सादारणचे 350 ते 400 फॅमिलीचो उदारनिर्वाह म्हणजे ह्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपल्या स्वखर्चान ह्या लोकांक दिलां. हांव परत तांकां धन्यवादय म्हणटा. हांव मनाक आजातल्यान तांचो खूब आभारी आसा. आनी ह्या कोरोनाक लागून जे गरीब लोक आसलेले तांकां खंय घरांतल्यान भायर सरपाक मेळना आनी तेंची सामकी अडचण जाल्ली. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जो हेल्प केला तेचे बद्दल हांव तांकां धन्यवाद दिता. शिरगांव जात्रेक लोक गर्दी करीत म्हणून भयानूच शिरगांवचे 5 वाटो बंद. गांवांतल्यान नोकरी धंद्याक यो वच करतल्यांक गरजेच्या सामाना पुरत्यो शिमो उक्त्यो. 28 तारखेर शिरगांवची जात्रा आशिल्ली ती रद्द. जतनाय म्हूण जात्रेचे दीस सोपसर गांवच्यो सीमो बंद दवरच्यो. कडक पुलीस बंदोबस्त दवरचो म्हूण पंचायतीच्या पुलिसेक निवेदन. लयराईक घरच्यानूच पांयां पडचें म्हूण कळवणी. पंचायत म्हणून आमी जे स्टेप घेतल्या पळय शिरगांव आमच्या येवपाक 5 बॉर्डरी आसा. म्हणजे शिरगांव अस्नोडा, शिरगांव मुळगांव, सिद्धिविनायक पैरा टू शिरगांव. मदीं एक रेल्वेचो पूल आसा शिरगांव येवपाक म्हणजे पैरा टू शिरगांव. आनी ब्राह्मण देवस्थान रेल्वे गेट टू शिरगांव अशे 5 मार्ग आसा पळय ते आमी कंप्लीट बंद करचे अशें पुलिशेक आमी लेटर केला की भायलो कोणूच शिरगांव 28 तारखे पर्यंत येवचो न्हू. आनी जी अत्यावश्यक सेवा आसा पळय ती म्हणजे दूध जावं जिवनावश्यक वस्तू आसा पळय ज्यो गाडयो येता जाका परमिशन आसा कलेक्टराचें तांकां येवपाक एंट्री दिवची शिरगांवान. तशेंच जे शिरगांवचे भायर नोकरी करता तांकां सरकारान ऑलरेडी सर्टिफिकेट इशू केल्ली आसा तांकां येवपाक दिवचें. नाजाल्यार इतर कोण आसा पळय तांकां शिरगांवान अजिबात एंट्री दिवची न्हू. अशें करून आमी
जात्रे संबंधी अवेरनेस केल्ले आसा. आम्ही बंदोबस्त परवा 26 तारखेच्यान मागला. 26 तारीख ते 26 तारीख कितें 28 तारीखपर्यंत जात्रेचो दीस हो 28 तारीख न्हू, 28 तारीखपर्यंत. मी कमिटीन ठरयला की सगळ्यांक आमी गांवच्या लोकांक ग्रामस्थांनी सगळ्याक आमी कमिटीन ग्रामस्थांनी भोंवून सगळ्यांक सांगला की कोणूय जात्रे दिसा भायर सरचें न्हू. सद्या आमचें देवूळ बंद आहा, कोणूय देवळा कडेन येवचें न्हू आनी कोणूय कितें हें करपाचें ना. हांगा येवन बेश्टो बोवाळ करप किंवा गर्दी करप, कित्याक सद्या कोरोना व्हायरसा लागून सगळो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. ह्या वर्सा जात्रा जायना म्हणजे एक म्हणटा ते पयलीं हे कोरोना व्हायरसाक लागून जात्रा रद्द जाल्लेली आसा. कोरोना पातळ्या आसतना गोंय सरकार ऑक्टोबरात नॅशनल गेम्साची कसली तयारी करता काय म्हूण फोंडेचो आमदार रवीचो प्रस्न. गेम्स रद्द करून ताचो पयसो कोरोना आड वावराक वापरचो म्हूण रवी उलयला. पणजे रिक्षावाले आनी मोटरसायकल पायलटांक उद्देजक राज तेंडुलकरान भुसारी म्हाल वाटलो. चेक नाक्यार चेकिंग वेवस्था पळोवंक मंत्री पावसकार थंय पावलो. ऑलिंपिक पोस्टपोन, IPL पोस्टपोन कोरोना विशय आनी दुसरें कितें आतां ही जर पोस्टपोन जाली सगळे कडेन आनी जगार लोक मरतात आनी अशे वेळार आमी साजरे करप म्हणल्यार रॉंग. आनी अशे वेळार आमी जे आतां ऑक्टोबरार आमचें सरकार म्हणटा की ऑक्टोबराक आमी नॅशनल करपाक रेडी जाला आनी परचेज बिचेज करता. अशें तेणी हें करचें, विचार करचें. हें करचें न्हू म्हाजें मत. हांवूय नॅशनल प्लेयर आसा. म्हाका दिसता की हे नॅशनल तेणी आसा ते पोस्टपोन करचे. जशें ऑलिंपीक केला, IPL केला, सगळे गेमी पोस्टपोन जाता. कित्याक आमच्या देशांत जगारी कोरोना व्हायरस जे आसा हे आसा रोग आसा आनी तेच बरोबर गोंयाकय आमच्या देशांक आसा, सगळे स्टेटीन आसा. ते सगळ्या रोगाचे म्हणटा प्रॅक्टीस ना, कांय ना सद्या. आनी तुमी म्हणटा आमी रेडी आसा आनी तुमी परचेस करता. मातशें विचार करा, हेजेर विचार करा. गेम बंद करा. हे पयशे जर ते पयशे ते कोरोना सद्या गरज आसा पयशे ते थंय मोडा. कारण हे ऑलिंपीक हे आसा नॅशनल जे आसा हें केन्नाय करपा जाता. आमचें कर्तव्य हे इन्स्ट्रक्शन येता हेल्थ डिपार्टमेंटा कडल्यान ती सगळे करची आमी पाळपाक. हे म्हाजी विनंती आसा, कळकळीची विनंती सगळ्या कडेन. आनी सरकारान परत एकदां नॅशनल हे पोस्टपोन करचें. आमकां नकार दिल्लो आसा म्हणून आयज ह्या सरान आमकां रिक्षाकारांक पायलटकारांक आयज ही मदत आमकां देवा सारकी. ही जी मदत आहा न्हू आयज देवा सारकी. आमची परिस्थिती तशी ना. आमची परिस्थिती कशी सदां जोडप सदां खावप ही परिस्थिती रिक्षाकारांची, तशी पायलट तशी टॅक्सी. आनी आयज आमकां हो सर देव कसो पावला, तेणें आमकां पयली मदत केला. आयज रिक्षाकारांक कोण तरी आसा म्हणून आयज आमकां कळ्ळें. आमच्या गोंयांत आमच्या रिक्षाकाराचेर प्रेम करपी कोण तरी आसा म्हणून आयज आमकां कळ्ळें. आनी हे सरान आमकां आज राज तेंडुलकर ह्या सरान आनी तेजो मित्र आनी तसोच आमकां दत्तगुरू सावंत हेणें आमकां हेल्प केल्लें आसा. आनी तशें आमकां हे रिक्षाकारांक जे आतां तुमी पळयता हे सगळेच आमचे रिक्षाकार. तशेंच आतां तेंचे पायलटूय आसात सगळे गोंय जिथं पणजेन पायलट आहा पळय तितल्यांकूच ते मानधन मेळटलें. तशेंच ह्या रिक्षाकारांक मानधन मेळटलें. आमकां जें वांटप जाता तें बऱ्यांतली बरी क्वॉलिटी आयज आमकां रिक्षाकारांक पायलटांक वाडटा. बऱ्यांतली बरी क्वॉलिटी अशी हें कांय ना, बरी क्वॉलिटी म्हणून आमी देव बरें करूं म्हणटा तेंचे. सगळ्यात बरी क्वॉलिटी तेंच्यांनी आयज आमकां सामान वाटलेलें आहा. माझे नाव संजय मंगेशकर, फ्रेंड राज तेंडुलकर. आणि अशें टॅक्सी पायलट, मोटरसायकल टॅक्सी पायलट आनी रिक्षेकार जे पणजेन आसता तेणी थ्रू एका फ्रेंडाच्या थ्रू ताका एप्रोच केलो. कित्याक हे जे कोरोना व्हायरस येयल्लो आसा ते जगभराक आनी खूब डिफिकल्टी जाता लोकांक. तेजें सामान घेवपाक लॉकडावनान आसा, सगळे भायर सरूंक मेळना. सो वस्तू घेवपाक सामान खाण्या पिण्याक डिफिकल्टी जाता. आनी ते अशे मनीस जे दिसान जोडटा. आयज जोडले जाल्यार फाल्यां मेळटली काय गॅरंटी ना. सो म्हयनोभर घरान आसा ते. सो ते कशे खातले भितले म्हणून तेणी कोणाक फ्रेंडाक एप्रोच केलो. तेजे थ्रू राजाक मेळ्ळो आनी तेणी आमचे कडेन जाता तशें आमी अरेंज केलें. सामान कोणाक कॉन्टेक्ट केलें, हें सामान हाडलें. आनी 200-300 लोक आसा अरावंड टॅक्सी पायलट हांगासर. सो आमची जे पर्यंत कॅपेसिटी आसा तो प्रमाणे आमी ट्राय केला. जशे भायले कोण आनी कोण येयले केन्ना जाल्यार फ्युचर परतून जालें जाल्यार फुडें दुसरे कडेन म्हापशा आसा जावं बिचोले आसा अशें आमचे चालू आसा ग्रूप दुसरे. सो जशी जाता तशी आमी मदत करता. आनी वेवस्थीत जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय आनी जशें चेकअप करपाक जशें चालू आसा. RFOय सांगला तुगेले जे फॉरेस्ट गार्ड जे आसात तांकांय मातशे 24 वरां कामाक लाय. आनी ह्या वटेन खुबशे
बारीक बारीक पायवाटी आसा तेजेर लक्ष दिवं RFOले लक्ष आसा वायल्ड लायफ बॉर्डर आसा आनी बाकीचे जे गुड्स ट्रक येता त्या ट्रकाचेर 2 ड्रायव्हर एक हेल्पर आसता तेंचे नजर आसा कित्याक गोंयाक 5 चेकपोस्ट आसा गोंया बाउंड्रीत आनी 5 तेंचो सॉफ्टवेअर आसा तांकां जी गाडी इन जाल्या आनी जे गाडयेक जितले मनीस आसा ते नोंद जाल्ली वता आनी ती गाडी जेन्ना भायर येता आसतना तितलेच मनीस वचपा जाय त्या प्रमाणे तेंचो कंट्रोल आसा हें पळयल्लें गेलां हांगसर जाय जाल्यार तशें म्हाका दिसना गरज कमांडो जाय जशें कित्याक पुलीस डिपार्टमेंट आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी बरे भशेन हांगसर बंदोबस्त करीत जाल्यार गरज ना तुमकां आतां पंचायतीन सांगात समज फाल्यां कमांडो म्हणजे मिलिटरी जाय हांगसर हे जाल्यार आमी फाल्यां CM कडेन उलोवन धाडपा जाता पूण तेंकां तशें ना जाय गो तुमकां मिलिटरी बी हांगसर CRF एक 2 जाण बी दवरल्यार बरें पडटलें सर जाय बरें उलयता CM कडेन उलोवन मेन म्हणल्यार एक CRF एक 2 जाण दवरल्यार बरें प्रोटेक्शन मेळटलें. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.